मोगाच्यानो देवाच्या उतराचेर नियाळ आमी करया. आयचो दिसाचो वांचेल आमी घेतला आनी ताचेर जो नियाळ आसतलो. माथेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 18 वाक्य 15 तावन 21. तुजो भाव सूख करीत जाल्यार तूं वच आनी ताची सूख तुजे आनी ताचे मदें गुटान ताका दाखोवन दी. तो तुका आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें पाटी हाडलोय म्हूण जालें. पूण तो तुका आयकना जाय जाल्यार दुसऱ्या एकल्याक वा दोगांक तुजे सांगता आपोवन व्हर. कित्याक हर एक फेरयाद दोग वा तेग साक्षी आसून रुजू करूंक जाय. आनी तो तांकांय आयकना जाय जाल्यार ही सगळी संगत सभेक कळे. आनी तो सभेक आयकना जाय जाल्यार तो एक अनभवत्या बरी वा सुखकारा बरी म्हूण लेखून ताका सोड. देखून सतस हांव तुमकां सांगता, जें कितें संवसारी तुमी बांदतात तें सर्गी बांदून आसतलें, आनी जें कितें संवसारी तुमी सोडयतात तें सर्गी सोडून आसतलें. त्या शिवाय हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरले दोग जण एक मोलाचे जावन खंयची एक वस्त मागती जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप ती तांकां दितले. जंय दोग वा तेग म्हजे नांवी सांगता मेळटात थंय हांव आसां तांचे मदकांत. क्रिस्तते मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमी एका वातावरणांत एका सन्निवेशांत जीवन आसा आनी हें वातावरण म्हणयत, इफ यू टच मी आय विल स्क्रॅच यू. तूं म्हाका आपडशी जाल्यार हांव तुका बोकोरतलो. आनी हें वातावरण कशें? हांवें कित्याक दुसऱ्यांच्या खोबरेक वचोंक जाय? हांवें कित्याक दुसऱ्यांच्या रगड्यांक वचोंक जाय? असलेंच वातावरण म्हणयत. कित्याक जर तर हांव आनी एकल्याक आपडूंक गेलो जाल्यार तो म्हाका बोकोरता. तशेंच आनी एकलो म्हाका आपडी जाल्यार हांव ताका बोकोरता. देखूनच आमी सकट टच मी नॉट लजे कांटे बरी आपडल्या तक्षण भावता, नातल्यार ताका पटलून दवरूंक जायना, गेल्ल्या तक्षण ते कांटे थोपतात. तसलें एका वातावरणांत भाव भयणीनो आमी जीवन आसा. आवय बापाय भुरग्यांक सूख दाखोवन दिवंक वचना. आवय बापाय भुरग्यांक सूख दाखोवन दिवंक वचना. कित्याक? भुरगीं घेयपणी पाटी उलयतली, भुरग्यांची दुसरीच वाट धरतली, भुरगीं घर सोडून वयतली. असलें बें देखून आवय बापायच भुरग्यांची सूख दाखोवन दिवंक वचना. भुरगीं आवय बापायचें उणेपणी दाखोवन दिनात. कित्याक? इसारलें मेळना जाल्यार वा आमची खुशी करूंक आमकां जायना जाल्यार भुरग्यांची आवय बापायचें सूख दाखोवन दिता आसतना आमची सूख आवय बापाय दाखोवन दितात म्हणून तरणाटी भुरगीं आवय बापायचें उणेपण आसल्यार कितें सांगूंक वचनात. शिक्षकांनी विद्यार्थींक भुरग्यांक थिदवूंक वचना आनी वडिलांनी शिक्षकांक कितेंय सांगूंक वचना. पळया, इश्टाक सूख दाखोवन दिवंक जायना. कित्याक? जर तर कितें करता तें सूख म्हणून एकल्यान इश्टा मदले एकल्यान सांगल्यार गांधीवादी हो गांधी आनी त्या पंगडांत ताका भायर दवरतात. आमच्या संस्थांनी पळया, खंयचोय जो संस्था जावं पुरो, एकलो थंयसर जें कितें करता तें सूख हें सारकें न्ही, हें आमच्या संस्थेच्या बरेपणाक विरोध येता म्हणून दाखोवन दिलें जाल्यार त्या व्यक्तीकच भायर व्हरून दवरलो. व्यक्तीकच भायर दवरलो. कित्याक? आमकां जाय जाल्ले बरी आमी करयेत. माध्यमांनी जर तर माध्यमांनी जर कसली सामाजीक सूख, सामाजीक फुडाऱ्यांनी केल्ली सूख दाखोवन दिली जाल्यार उखल धरली तर तांच्या ऑफिसांस दुसऱ्या दिसा पिटो जातात. माध्यमांच्या ऑफिसांस दुसऱ्या दिसा पिटो जातात. पळया, ऑफिसांनी जर तर सकयल्या अधिकाऱ्यांनी उंचल्याचें कितेंय उणेपण दाखोवन दिलें जाल्यार वा थंयसर सगळ्या त्या वातावरणांत जावचें कितेंय उणेपण दाखोवन दिलें जाल्यार तो फाल्यां येता गाडी थंयसर तो आसना. भाव भयणीनो, धर्मीक क्षेत्रांत जाल्यार पळया, धर्मीक क्षेत्रांत जाल्यार पळोवया, कितेंय सूख आसा सगळें ती सूख म्हणून दिसता, सक्कट जाणांक ती सूख म्हणून दिसता आनी ती सूख कितें दाखोवन दिली जाल्यार ताका सिस्टमॅटिकली हंतांनी देगेक वंदावंक जाता. ताणें मागीर ताचें तोंड उक्तें करूंक ना. काजारी जिवितांत ती पळया,
काजारी जिवितांनी जर तर एकल्यान अनेकल्याची सूख तिके दाखोवन दिली जाल्यार ताच्या उपरांत उलोवणे ना दुसरो अवकाश सर ना घुसपडच भाऊ बहिणीनो ही एक कूस सूख दाखोवन दिल्ल्याची वा दिल्ल्या उपरांत जावच्या गणिताची जाल्यार सूख दाखोवन दिवची सूख घे सूख तितवोची सूख घे पळया कसले सवाल आमचे मुखार जर तर बरी कूस ना गे सूख दाखोवन दिवची आसा पळया जायत्यांनी ही सूख तितवोन करची आनी एक कूस वापरल्या आनी ती वापरले जायते जण बरेपण जोडून पावल्या जायते जण बरेपण जोडून पावल्यात सूख दाखोवन दितना संतोष पावोन वाट सारकी करून बदललेले जायते व्यक्ती आसात आनी जैताची मेठां तांणी काडल्या सारके वाटेक आयिल्ले संस्थेय आसात सारके वाटेक आयिल्ले धर्मीय क्षेत्रांनी जायते जाणां सारके वाटेक आयल्यात भाऊ भयणीनो तर आमी कित्याक एका स्लोगनाखाल जीवन आसा एक स्लोगनाखाल आमी जीवन आसा कितें तें स्लोगन कितें तो ध्येय तो जावन आसा आमकां कित्याक कित्याक म्हळ्यार कोणाक कितें सांगूंक गेलें जाल्यार हांव सुपार जाता आमी कित्याक पाड जावचें आमकां कित्याक कोणाचे दोशी देखून हांव म्हज्याच चौकट्टा भितर रावता हांव भायर वचना असलें का आमकां कित्याक म्हाका कित्याक म्हळ्यार स्लोगन घाल भाऊ भयणीनो आमी जीवन आसा तर सूख दाखोवन दिल्ल्यान कितें फायदो ना जाल्यार जेजून सांगची ती उतरां शुभ वर्तमानांत जेजून शुभ वर्तमानांत सांगची ती उतरां आउटडेटेड गी एक्सपायरी डेट जाल्या गी तर जेजू म्हणटा सूख तितवून दिया दाखोवन दिया दोगां जाणां व्हरून वचा सभेक कळया जेजू कितें सांगता कितें गी पोरणी खाणी गी भाऊ भयणीनो देवाचें उतर एवर न्यू एवर रेलेवेंट हर एक पोटी देवाचें उतर नवें आनी वास्तवीक स्थितीक लागू जावचें तसलें लक्ती जाल्लें भाऊ भयणीनो थोडो नियाळ ह्या शुभ वर्तमानाचेर करया आनी आमकां सूख तितवून कित्याक करी जाय आनी आमी आमकांच तितवून घे जाय कित्याक म्हणल्यार आमकां दिसून येतलें पयलें जेजू सांगता सूख दाखोवन दी पयलीं सांगता सूख दाखोवन दी ताची अस्कत काय उखल न धरची न्ही भाऊ भयणीनो सूख दाखोवन दिवचें म्हळ्यार ताची अस्कत काय उखल न धरची न्ही बगार ताचें बरेंपण उखल न धरचें कित्याक बरेंपण उखल धरचें भाऊ भयणीनो हें उणेपण तुज्या बरेपणाक इल्लेशें वायट म्हूण येता हें बरें उणेपण तुज्या बरेपणाक बाधक जाता हांगासर आमी ताची सूख उखल न धरिना सूख काडून बरेपण उखल न धरता तो नेना जावं पुरो तो कित्याक अशें करता आनी हें तुज्या बरेपणा विरोध वेता हें तुज्या बरेपणा विरोध वेता देखूनच आमी ताची सूख दाखोवन दिवची भाऊ भयणीनो जेजून जायते पोटी सूख दाखोवन दिली तीच दिलें कित्याक जेजूक भरवोसो आशिल्लो मनशा तुजें थंय जायतें बरेपण आसा तुवें बरेपणांत आसूं तुका रसलो त्या बरेपणाक पाटये त्या बरेपणा पाटये देखून ती सूख ताणें दाखोवन दिली आनी तीच विल्ली भाऊ भयणीनो हे दिशेन आमी करूंक आशेता जाल्यार हांव आनेकल्याचें वायट उखल धरता न्ही बगार आनेकल्याचें बरेपणा वळखून घेता आनेकल्याच्या बरेपणा थंय म्हाका अभिमान आसा देखूनच म्हजे थंय एक फात्य न्ही इन गूड फेथ म्हणटा म्हजे थंय एक फात्य न्ही म्हजो एक भरवोसो कित्याक वो व्यक्ती परत फाटी येतलो जेजू सांगता तुवें फाटी हाडलोय म्हूण जालें खंयसर फाटी हाडलोय त्या बरेपणाक तुवें फाटी हाडलोय म्हूण जालें देखूनच म्हजे थंय फात्य न्ही आनेकलो व्यक्ती बरो तो बरो आनी ताचें थंय तें बरेपण आसलें कित्याक ही अस्कतकाय लागून जावं पुरो त्या बरेपणा वयर ताची अस्कतकाय धांपून गेल्या वयर आसा आनी ती अस्कतकाय काडून ताका हांव कुमो करता आनी ताच्या बरेपणा थंय अभिमान पावता आनी त्या परत त्या बरेपणाक ताका फाटी हाडूंक हांव आशेतां आनी ह्या वेळाचेर भाऊ भयणीनो सूख दाखोवन दिता आसतना थिंगसर निजायकी बरेपण दिसून येता पळया सूख कित्याक दाखोवन दिवची ताच्या बरेपणांतय म्हाका अभिमान आसा आनी त्या बरेपणांतय ताणें फाटी हें जाय म्हणून हांव आशेतां देखूनच हांव ताची सूख दाखोवन दितां हांगासर टिका करची न्हय हांगासर टिका करची न्हय हांव सांगूंक आशेतां भाऊ भयणीनो हांगासर बरेपण उखल न धरचें अनेक व्यक्तीचें बरेपण उखल धरचें
सूख उखल धरचे न्ही, अस्कत काही उखल धरचे न्ही, 4 जाणां सांगचे न्ही. हांगाच ताई त्या व्यक्तीतय हांव अभिमान पावता, ताच्या बरेपणातय, त्या आसल्या बरेपणातय हांव अभिमान पावता. देखूनच तें बरेपण थोड्या कारणांक लागून ताणें होगडायलें. परत जोडीसय म्हणल्यार भरवशान हांव ताचें सूख दाखोवन दिता. आनी ह्या कार्यांत जेजू आमकां सुत्रां दिता. पयलें सूत्र आयच्या दिसाच्या शुभ वर्तमानांतलें सर, तुजो भाव. तुजो भाव म्हूण वळखून घे. तुजो भाव सूख करीत जाल्यार, भाव हांगासर काशा न्ही तरी कुणीय जावं पुरो, पयलें भाव म्हूण वळखून घे. पवित्र सभेचो हर एकलो सांदो भाव म्हणून आमी ह्या वांजेलिस्ताच्या उतरांत हांव जाणा जावयेत. जेजू सांगता आसतना कित्याक पवित्र सभेक कळ्ळें म्हळ्यार तोय त्या सभेचो एक सांदो, देखूनच तो आमचो भाव जावन आसा. भाव म्हूण वळखून घे. मोग आसूं दी. हांगासर ताची अस्कतकाय दाखोवन दिवंक हांवें वाट सोदची न्ही. बगार ही एक मोगाची करणी जाता. थोड्या खंयच्याय कारणाक लागून जावं पुरो, थोडे फुडें आमचे जिणेंत आमचेच मोतीक एखादे दिसो काळोख येता. कितें हांव करतां त्या काळोखान सचपण आसा जाल्यार म्हाका कळीत आसना, आनेकलो पळोवंक शकता. आनी त्या वेळाचेर तो आमकां तिदविताना निजाकी बरेंपण परत तो काळोख पयस येता, बरेंपण दिसून येता. देखूनच हे वावर करच्यात पयलें म्हणटा जेजू ती मोगाची करणी जावं दी. देखूनच भाव म्हणून वळखून घे. हो एक अवकाश आनेकल्याचें सूख पाक्यार रावन गाजोवंक न्ही. बगार दुसरें सूत्र आसा, गुटाण दाखोवन दी. मोगाचे व्यक्ती उलयतना मैदानार रावन बोबमान उलयनात. मोगाची उतरां केदाळाय गुटाण सांगची. सांगता बसून कोणी नातल्या वेळार सांगता तांणी रावचें. मोगाची मनशां केदाळे सांगता रावचा, तुजो भाव सूख करता आसतना गुटाण सांग म्हणजे मोगान सांग. ताका जोर करचे व्हडलो आवाज कर न्ही. गुटाण सांगता सांग. गुट म्हळ्यार कितें? ल्हवू सांगचो, बोमान सांगचें न्ही. खंयसर टिका करता आसतना, कोणाचें सूख उखल भाशणां करता आसतना, प्रतिपण करता आसतना भाव भयणी व्हडल्यान भोवमान मायक दोन भोवमान ती स्पिकरांक घालून आमी सांगता. पूण हांगासर जेजू म्हणटा ती सूख गुटाण सांग. म्हणजे ती एक मोगाची करणी. तो तुजो भाव. ही मोगाची करणी आसतना गुटाण सांग. आनी गुटाण सांगूंक येता आसतना भाव भयणीनो, एकल्यान आनेकले एनकावंटर करता आसतना, म्हणजे एकल्यान आनेकल्या थंय उलोवंक ती भेट जाता आसतना जो कोण ती दुवंक वेता ताचें थंय कालतेपण आसूंक जाय. कित्याक जर तर हांव म्हजेंची चिंतना, म्हजेच रितीचे चिताप घेवन हांव ताचे घेता आसतना जें कितें तो सांगता, जें कितें ताची अस्कत काय तो व्यक्त करता आसतना तें स्विकार करून म्हज्यान जावचें ना. देखूनच खालतेपण आसूं दी. खालतेपण जें कितें तो सांगता तें स्विकार करूंक आनी त्या वेळा म्हाका ताका समजूंक साध्य जाता. देखून दुसरो हंत जावन आसा, समजूनी आसूं दी. समजूनी जाय. गुटाण सांगूंक येता आसतना पयलें खालतेपण, दुसरें समजूनी आनी तिसरें सोंसणीकाय. जर तर ताका आयकूंक म्हाका हांव सोंसणीक ना जाल्यार हांवें ताची सूख सांगूंक हेच्यात अर्थ ना. गुटाण ताची सूख सांगूंक हेच्यात अर्थ ना. कित्याक ताकाय हांवें अवकाश दिवंक जाय. जायते फावटी आमी आनी एका व्यक्तीक अवकाश दिना. जें कितें म्हाका ताचे विशयी सांगूंक जाय हांव तें सगळें सांगून येता, वंकल्या बरें सांगून येवचें. आनी ताचे तावन तो कित्याक तसो अस्कत जाला, ताच्या बरेपणांतय कित्याक ह्यो वायट संगती आड आयल्यात म्हणून समजूचें तितली सोंसणीकाय आमकांय आसूंक जाय. भाव भयणीनो, तर फलितांश कितें? ही गुटाण सांगिल्ल्यांत आनी तिदविल्ल्यांत फलितांश कितें? जेजू सांगता तो पाटी येतलो. खंयसर पाटी येतलो? खंयसर पाटी वेचें? पाटी येतलो त्या बऱ्यापणांतय. देवानी मनशाक तिदवितना, जेजूनी मनशाक तिदवितना खंयसर ते पाटी आपयतले? बरेपणा पाटी आपयतले. मनशा तें बरेपण सांडून तूं पयस गेलाय, परत पाटी ये. बरेपणा थंय पाटी येवचें म्हळ्यार भाव भयणीनो, देवा थंय पाटी येवचें. पवित्र सभेचे एकवटा थंय पाटी येवचें. एकतारा थंय पाटी येवचें. आनी देव थंयसर आसा, त्या बरेपणांत आसा, वायटान न्ही. बरेपणा पाटी येता म्हणटा हांव देवा थंय बेठां काडटा. पाटी येतलो म्हळ्यार परत पयलेंच्या बरेपणाक तो पाटी येतलो. आनी हे जावन आसा फलितांश. येना जाल्यार आनी दुसरो हंत जेजू दिता, मोगान करताय जाल्यार ही करणी तो येना जाल्यार तूं प्रयत्न सोडिनाका. आनी दोगांक घे, आनी चड प्रयत्न कर. तुवें गुठान सांगलें मोगाची करणी जाल्ल्यान आनी थोड्यांक घे आनी वच. आनी थंयसर आनी थोड्यांक व्हरून येता आसतना तें तीर्प दिवंक न्ही तुवें वेचें.
सूख तिदवूंक म्हणजे त्या व्यक्तीचे बरेपण आशेवन तुवें वेचें. हांगासर दोगा तेगांक वरचें, तीर्प दिवंक न्ही, जजमेंट करूंक न्ही, बघार ताचे बरेपण आशेता जाल्यार आनी दोगांक घे, तांचे बराबर त्या व्यक्तीक पाटी हाड, ताच्या बरेपणाक पाटी हाड. आनी फलितांश कशें? फलितांश तेंच भावाक पाटी हाडूंक. भाऊ पाटी येतलो, परत जायना जाल्यार आनी एक हंत दिता, सभेक कळय, पवित्र सभेक कळय. आनी कित्याक तूं तसो मोग करताय? तूं नाच जावं दी म्हणून तुवें आसोवचें न्ही, ताणें बरेपणा फाटी येवं दी म्हणून तुवें आसोवचें, देखून सभेक कळय. तो फातकी तो गुन्यांवकार म्हणून ताचेर थापूंक, तीर्प थापूंक न्ही, बगार ताचे बरेपणा थंय ताका पाटी हाडूंक, ताका नाश करूंक न्ही, बगार ताका एखाद्याची सुटका दिवचे खातीर सभेक कळय. आनी ताचे उपरांत जायना जाल्यार कितें करचें? सोड सोड म्हणटा, सोड सोड. हट्टी स्वभाव जाल्यार कितेंच करूंक जायना जाल्यार ताका सोड सोड. तशें म्हळ्यार तो वचों दी, नाश जावं दी म्हणून सोड सोडचें गे. देव मनशाक सोड सोडटा गे, जेजू मनशान सोड सोडलें आसा गे. देवान मनशाक स्वतंत्र दिलां, देवान मनशाक स्वतंत्र दिलां. आनी हें स्वतंत्र मनशाक देव म्हणटा आसूं दी, तुका कितें कर जाय तशें कर. हें स्वतंत्र वापरून तुका पाटी येत वा तुज्याच सैमात तुवें आशेत. सोड सोड म्हळ्यार ताका तशेंच सोड सोडा. कित्याक देवानच तें स्वातंत्र्य दिलां. तुमी ताच्या स्वातंत्र्याक अडखळ हाडची नाका. जर तर ताका फाटी येवंक जाल्यार मौन आसा जाल्यार तो फाटी येतलो. सोड सोडा. हांगासर देवाचें एका रितीचें व्यक्तित्व आमी पळयत. देवानी मनशाक स्वातंत्र्य दिलां. तो आमकां कोणाय कित्याचें थंय येवंक बरेपणा येवंक फोर्स करिना, फोर्स करिना, वैयक्तीक स्वातंत्र्य आसा. देखून जेजू म्हणटा ताका सोड सोडा. तो येता जाल्यार येतलो, पूण ताचे उपरांत कितें करचें? ताचे उपरांत कितें करचें? आनीक हंत आसा. दोग या तेग सांगाता मेळोन एका मोणाची जावन खंयची एक वस्त मागती जाल्यार बाप तुमकां दितलो. त्या व्यक्तीक सोड सोडा, पूण तुवें सांगाता मोगान आनी दोगांक आपूण व्हेल्लें तांकांय आपय. सांगाता मेळा आनी त्या व्यक्ती खातीर मागा आनी तो फाटी येतलो, आनी तो फाटी येतलो. भाव भयणीनो, हो अंती गरजेचो, हो अंती गरजेचो. सोड सोडा पूण मागा, सांगाता मेळोन मागा. आनी हांव तुमचें सांगता आसतलो. तुमी सांगता मेळोन त्या व्यक्ती खातीर, सोड सोडल्या व्यक्ती खातीर मागता आसतना हांव तुमचे मदें घात आसतलो. हांवूय बापा लागीं मागतलो आनी बाप ताका परत फाटी व्हरतलो. हें आपोवन आमकां हर एकल्याक आसा. सूख तिदवण खाटान पडोवन दी म्हूण सोडचें न्ही. भाव भयणीनो, त्या व्यक्ती खातीर मागचो काय थंय आसा. सांगाता मेळोन थंय त्या व्यक्तीक थंयसर तिदवूंक व्हेल्लें तांकां परत आपय. आमी त्या खातीर मागया ताचे खातीर आनी तो फाटी त्या बरेपणाक वेतलो. भाव भयणीनो, आमचें थंय एक सवाल आसूंक पुरो. कोणायकी हांवें कित्याक सांगूंक वचत जाय? हांवें कित्याक निश्ठूर जाय जाय? त्या व्यक्तीक आमी सांगून हांव जावं पुरो. पळया, जायते पोटी कोणाची सूख त्या व्यक्तीक आमी दाखोवन दिना जावं पुरो. ताचें बरेपण आमी आशें नाव जावं पुरो. देखूनच त्या व्यक्ती विशयांत आनेकल्या सांगता, तो आनेकल्या सांगता, खबरो करूनच वेता. भाव भयणीनो, हांवें एकल्या सांगलें जाल्यार तो आनेकल्या सांगतलो, तो आनेकल्या ताचे विशय आनी ताचे विशयान सगळ्यांनी गाजतलें. पयलें सूत्रच आमी पाळिना, गुठाण वचून ताका सांग. हें सूत्रच आमी पाळिना जाल्यार हांवें आनेकल्या व्यक्तीचें बरेपण आशें ना म्हणून थंयसर दिसून येता. हांव तशें ना आशें येता. कित्याक त्या व्यक्तीक हांव वचून मोगान गुठाण हांव सांगिना जाल्यार ताचें सूख, ताचें बरेपण आशें नासतना आनेक व्यक्ती सांगता जाल्यार हांव त्या व्यक्तीचें नास आशेता. भाव भयणीनो, खंयचें बरें व्यक्तीक वचोन थंयसर सांगून हाडे सायबा ही तुजी सूख तुज्या बरेपणाक आड येता सांगचे बदलाक ताचे विशयान आनेकल्या सांगचें बरें गी. भाव भयणीनो, इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, इन गूड फेथ. इन गूड फेथ अशें म्हणटा. इन गूड फेथ खऱ्या भावार्थान म्हणजे बरेपण आशेवन, आनेकल्याचें बरेपण आशेवन जर तर हांव थिदवूंक येता जाल्यार तेन्ना म्हजी सांगची रिती सारकी आसतली. आनी हें म्हज्या सॅटिस्फॅक्शना खातीर न्ही, म्हज्या संतृप्ते खातीर मात्र हांव सांगूंक येता न्ही. बघ्यार आनेक व्यक्तीचें संपूर्ण बरेपण हांव आशेवंक सांगून आशेवन थंयसर सांगूंक येता आसतना, सूख थिदवूंक येता आसतना भाव भयणो खंडीत जावन तो ताच्या पयलेंच्या बरेपणाक पाटी येतलो. पाटी येतलोच. दुसरी वाट थंयसर आसची ना. पूण गरजेच्यो संगती पयलें हांवें दुसऱ्याचें बरेपण आसूंक जाय. बरेपण आशेता आसतना हांव तसो आशे जाय जाल्यार हांवें तसो मोग करूंक जाय. आनी मोग करन ताका सांगूंक वयता जाल्यार हांवें पयलें कालतो जावंक जाय, समजणी आसूंक जाय, सोंसणीक जाय, सादेपण जाय. देखून हेरांचें बरेपण मात्र आमी आशेवचें गे. हेरांचें बरेपण मात्र आशेवचें गे. भाव भयणीनो, आमी आमचेंच बरेपण आशेवंक जाय.
आमचे बरेपण आमी आशेवंक आसा देखूनच हेरांनी आमकां तिदवण दिता आसतना आमी ती स्विकार करूंक आसा. जर हांव म्हजें बरेपण आशेतां जाल्यार हेरांनी म्हाका तिदवण दिता आसतना हांवें ती स्विकार करूंक आसा. हांवें ती स्विकार करूंक आसा. कित्याक हांवें फाटी येवंक आसा. हांवें बरेपणांतय फाटी येवंक आसा. जशें हांव हेरांनी तांच्या बरेपणांतय अभिमान पावोवन तांणी फाटी येयत जाय म्हणून आशेता आसतना भाव भयणीनो हेरांय हांवें म्हज्या बऱ्यापणांतय फाटी येयत जाय म्हणून आशेतात. त्या दाळा आमी हेरांनी दिवची तिदवण स्विकार करूंक आसा आनी फाटी येवंक आसा. फाटी येवंक आसा. भाव भयणीनो आयचें शुभ वर्तमान आमकां जाय की एक जागवणी दिता, एक निर्दिश्ट संदेश दिता. हेरांचें बरेपण आशेताय जाल्यार तांचो तूं मोग करताय. मोग करताय जाल्यार बरेपण आशेताय जाल्यार जें कितें सूख आसा ती दाखोवन दी, मोगान दाखोवन दी आनी तांच्या बरेपणाक फाटी हाडूंक तूं वावर. आनी हेरां तुज्या बरेपणांतय अभिमान भोगून तुका तिदवितना स्विकार कर. आमकां तिदवितना आमी स्विकार करया आनी आमी त्या बरेपणाक फाटी येतल्या. त्या बरेपणाक फाटी येतल्या. आमी कोणीय त्या लास्ट स्टेजीक वचून पावचे नाका. निमाण्या हंताक वचून पावचे नाका. सोड सोडया म्हणल्यार हंताक वचून पावचे नाका. बगार हेरांनी मोगान आमकां तिदवितना आमी बरेपणांतय फाटी येवया आनी क्रिस्त ह्या बरेपणांत आमचे संगी सदांच आसतलो. मोगाळ सुमया मनशा कुळाक तुवें जायते फावटी तिदवण दिले. कित्याक आमकां तुवें बरेंच करून रचलें आनी त्या बरेपणांत आमी आसा जाय म्हणून तूं आशेताय. देखूनच सुमया तुमकां हर एक फावटी तिदवण फाटी हाडटा आसतना विविध गणिता मुखांतर, विविध व्यक्ती मुखांतर आनी विविध शिकोवणे मुखांतर सुमया त्या बरेपणांतय आमकां फाटी हाडूंक तूं आशेत आसतना आमकां फाटी येवंक तुजो आदार दी. मात्र न्ही हेरांच्या बरेपणांतय अभिमान पावोवन तांचो मोग करून तांकां तिदवंक, तांच्या विशयांत वायट उलोवच्या बदला, तांच्या विशयांत खबरो काडच्या बदला तांकां मोगान गुठाण वचून सांगूंक आमकां हर एकल्याक आदार दी म्हणून मागता. जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. देवाना